म्हाका एक म्हाज्या मनशाचो फोन येयलो. म्हाजो फास्ट फूड आसा रूम हांगा पावर कडेन. ताणें फोन केलो की थोडे कोण टायर्ड जावन येवन भुरगे तोडफोड करता. म्हणून हांव डायरेक्टली पावर हांगा आशिल्लो, पावर कडेन फास्ट फूड आसा म्हणून हांव पावलो बोल्टा घरा वचपाक गेल्लो. थंयच्यान डायरेक्टली हांव पावर कडेन येयलो. बाबा तोडफोड करपाक कोण काय म्हणून येयलो, गाडी पार्क केली आनी त्या भुरग्यांक हांव विचारता तोडफोड कित्याक करता तुमी. तांकां विचारना फुडें तेंच्यांनी म्हाजेर डायरेक्टली तोंडार मूड घातली, नाकार मूड घातली डायरेक्टली. मूड घालना फुडें काय विचारप ना बाबा कितें जालें, कित्याक फोडटा तुमी, काय ना बाबा कित्याक मारता. म्हाका विचारपाक उलोवपाक कांयच दिलें ना. येयले 500 जाणां मारपाक येयले. मारता म्हणल्यार तेंचे 10 ते 12 जाणां भुरगे येयले मारपाक म्हाका. मारता हांवेनूय एक खंय ना खंय तेंचे डिपेंडा खातीर हात बसलो तेंचेर. पण जे इतले भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी फाटीं फुडें पळयना. हांगा खंय कमरार खोड घातली, तोंडार मूड म्हाजें नाक फोडले, तकलेर फोडले, फाटल्याच्यान 2 बाटल्यो फोडल्यो म्हाजेर. 2 बाटल्यो फोडल्यो. जेन्ना हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन करून आपयलो त्या टायमार ते भुरगे आयले आनी तांकां आडोवपाक लागले. तरी आसतना ते इतले भुरगे आशिल्ले की कोण ना कोण येवन म्हाका मारपाक लागलो. मागीर जेन्ना पियाक फोन करून आपयले त्या टायमार एक म्हाजेर बाटली मारली आनी म्हाका मागीर कांयच कळना कितें जालें तें. कोण कितें आशिल्लो, खंय कितें आशिल्लो म्हाका कांयच कळना. कित्याक तकलेर जेन्ना बाटली मारली हांव डायरेक्टली म्हाका कळच ना कितें जालें तें. मागीर जीप आयली पुलिसी तेन्ना ते सगळे भुरगे धांवले. जेन्ना तो ताच्या शॉपार आसलो तेन्ना कांय लोकांनी येवन ताच्या शॉपार अटॅक केलो. तशीच ताकाय अटॅक केलो, ताका खूब मारलो. बॉटलींनी तशीच मोठी मारून ताका जखमी केलो आनी आतां सद्याक तो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताचो ट्रिटमेंट चालू आसा. मडगांवचे पुलीस हे बाबतींत हे इन्सिडंटाचो इन्वेस्टिगेशन करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस.